रिपोर्टर आसा गौरीश म्हजो आवाज आयकूं येता? हय सर, क्लियर येता. आयच्या दिसाचो एक आढावो तुजे कडल्यान येवचो. हय सर, सगळ्यात पयलीं सर आयज जेन्ना क्वेश्चन आवराची सुरवात जाली जाल्यार विरेश बोरकाराक सर आयज प्रश्न हां का गौरीश हॅलो. आयकूं येता? गौरीश हय सर. कॉन्टेक्ट मतो. विरेश हां उलय हॅलो. उलय उलय. हय विरेश बोरकारान सर विरेश बोरकारान सर सगळ्यात पयलो आयज जो प्रश्न मांडलो तो म्हणजे एसटी रिझर्वेशनाचेर. सर जेन्ना विरेश बोरकार उलोवपाक लागलो जाल्यार सर स्टार्ट करतनाच सर ताणें सांगलें 2012 ते 2017 ही जी दोन इलेक्शन जाल्या त्या दोनूय इलेक्शनांच्यान बीजेपी सरकार जो आसा तो जे एसटी लोक आसा ते एसटी लोकांक फटयत आसा असो सर ताणें आरोप सर बीजेपीचेर केलो. आनी ताणें मेन म्हत्वाचो क्वेश्चन विचारलो तो म्हणजे एसटी पॉलिटिकल रिझर्वेशन जे एसटी लोकांक जे आसा ते केन्ना मेळटले काय म्हणून हो मेन प्रश्न हो विरेशान केलो. मागीर सीएम सर ताणें आरोप केलो म्हणून सीएमान तेजी उत्तरां दिली की आमी एसटी लोकांक लागून कितें कितें केलां तें सगळें सर सीएमान सांगलें. आनी तितून भितर जेन्ना पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचेर सीएम उलोवंक लागलो तेन्ना सीएमान सांगलें की गोंय असेंब्लीन जे आसा ते ऑलरेडी रेझोल्युशन घेतलेलें आसा की एसटीक लागून पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळचें म्हणून. तशेंच जेन्ना लोकसभेक आनी राज्यसभेक एसटी रिझर्वेशन गोंयांक मेळचें हो जेन्ना मुद्दो येयलो तेन्ना कित्या ना कित्या कारणाक लागून तो मुद्दो म्हणल्यार जे बिल आसा ते पास जावपाक पावलें ना. आनी रिसेंटली जे बिहाराक लागून जो प्रोटेस्ट लोकसभेन चलता त्या बोवाळान भितर हे जे आमचे जे गोंयकारांक लागून जे बिल येवपाचें आशिल्लें तें बिल खंय तरी अडकोन उरलें. आनी तेजो ताणें आरोप काँग्रेसीचेर घातलो हे काँग्रेसीक लागून जालें म्हणून कित्याक काँग्रेस थंय सभागृहान गोंधळ करताले म्हणून हे सगळें जालें अशें सीएमान आरोप केलो. मागीर सर विरेशान एक क्वेश्चन विचारलो तो म्हणजे ट्रायबल एसटी लोकांक लागून जे जॉब रिझर्व आशिल्ले ते रिझर्व जॉब कितले अशे पेंडिंग कित्याक आसात काय म्हणून सांगलें तेणें जाल्यार तेजें उत्तर दितना सांगलें सीएमान की फक्त प्रमोशनल म्हणल्यार ज्या जाग्यार प्रमोशन जालां थंय खंय तरी वेकन्सी पेंडिंग आसात आनी त्यो फुडले 6 म्हयने भितर भरतले म्हणून सांगलें. आनीक तेजे वांगडा तेणें सांगलें हे ज्यो वेकन्सी आसात त्यो स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर भरप जातले म्हणून. मागीर सर विरेशान आनी एक सांगलें की ट्रायबल फंड जो आसा तो युजूच जायना म्हणून. सो विरेशाचें अशें म्हणणें आसा 69 CR जे आसात ते अजून पर्यंत यूज जावना आनी ते पेंडिंग आसात म्हणून. सो सीएमान तेजें उत्तर दितना सांगलें 82% फंड जो युटिलायझेशन आसा तो गोंयांत जाल्लो आसा. आनी हो जो 82% जो आसा तो आख्खी इंडियेन भितर हायेस्ट इन एनी स्टेट म्हणल्यार खंयच्याय स्टेटीन इतलो पर्सेंट फंड यूज केल्लो असो हायेस्ट आसा म्हणून. तेजें उत्तर दितना विजय सरदेसाय जो आसा विजय सरदेसायन सांगलें की सबप्लॅन जो आसा ट्रायबल सबप्लॅन जो आसा तो 5.2% पेक्षा क्रॉस जालोच ना अशें सर विजय सरदेसायचें म्हणणें आसा. आनी तेणें अशेंय म्हटलें की ट्रायबल शेड्यूल एरिया जी आसा ती अजून डिक्लेअर सरकारान केल्ली ना हो आरोप विजयान केल्लो आसा. आनी तसोच STPI जे आसात जे DYSP जावपाचे STPI जे आसात तांकां प्रमोशन मेळना तेंची प्रमोशनां खंय तरी अडकून उरलेलीं आसा तेवूय ताणें सांगलें. आनी तितून भितर गोविंद गावडे जेन्ना ट्रायबलाचेर उलयलो तेन्ना ज्यो फायल ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे फायल क्लियर जावपाक लागून गोविंद गावडेन जेन्ना आवाज केलो तेन्ना गोविंद गावडे कित्याक काडून उडयलो असो प्रश्न सर विजय सरदेसायन केलो. हें सर डिस्कशन जालें फर्स्ट क्वेश्चनाचें. हो जो विशय आसा ट्रायबल रिजर्वेशनाचो तो ट्रायबल रिजर्वेशनाचो जो विशय ताका खूब एंगल्स आसा. एक एंगल असो आसा की 852 जागे जे आसा तो बॅकलॉग आसा गव्हर्मेंट सर्विसीन तो सरकार भरिना. ताचें एक कारण अशें आसा की कांय टेक्निकल जे पोस्ट आसात त्या पोस्टाक STचे कॅन्डिडेट मेळनात. मागीर कितें जाता 3 फावटी ते एडवर्टायज करचे पडटा मागीर ते अनरिजर्व करचे पडटा पण ते थंयच उरता तेची जागो भरूंक ना अशें जावन ते 854 जाल्या. म्हणजे सरकारान दुर्लक्ष सगळोच केला अशें म्हणपाक मेळना. कांय जाग्यांचे जे टेक्निकल असिस्टंट आसतले हायली स्किल्ड टिचर आसतले अशे त्या ST कम्युनिटीन अजून तयार जावंक ना म्हणून ते उरल्यात. तो एक विशय जालो. दुसरो विशय आसलो की तेंचे खातीर जो एक निधी खर्च करपाचो आसता तातूंत कितें जाता की ST कम्युनिटीची घरां एक 10 आसात थंय आनी 7 घरां दुसऱ्या कम्युनिटीची आसता. सरकार रस्तो बांदता
तेन्ना तो ST कम्युनिटीच्या फंडाचो काय जनरल फंडाचो असो एक प्रश्न येता. तर तेचे खातीर एक सोल्युशन ताका अशें आसा, कायद्यानूच प्रोविजन अशें आहा की ताची शेड्यूल एरिया म्हणून डिक्लेअर करची पडटा. ही ट्रायबल एरिया, तातूंत जो पयसो खर्च जाता तो ट्रायबल सब प्लॅनांतल्यान घालपाक मेळटा. तर गोवा सरकारान आजून मेरेन शेड्यूल एरिया डिक्लेअर न केल्ल्या कारणान सरकार ट्रायबला खातीर काम करता, पूण कागदाचेर कितें दिसता की तो जनरल फंड थंय युटिलायज जाता आनी ट्रायबल सब प्लॅनाचो पयशे थंय उरता. तेंचे रूल कितें आहा की तेंचे 11% 10.5% जे पॉप्युलेशन आहा तर बजेटाचो तितलो वांटो तांकां मेळपाक जाय. तो आतां मेळटा, पण कितें जाता की 5-5.5% ट्रायबल सब प्लॅनांतल्यान येता आनी उरिल्लो वांटो जो आहा तो जनरल फंडांतल्यान येता. म्हणजे सरकार निग्लेक्ट करता अशातलो भाग ना. 27-28 स्किमी तेंच्या खातीर सरकार राबयता. हो दुसरो विशय. तिसरो जो ताचो जो एंगल आसा हेतुलो ट्रायबलाच्या रिजर्वेशनाचो, तो असो आहा की तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय. लोकसभेन आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें बील आतां पास जालां. सकाळीं जेन्ना असेंब्लीन चर्चा जाली तेन्ना तें बील टेबल जातलें काय ना हाचे विशीं सरकाराक खबर नासली. पण मुख्यमंत्र्यान आत्मविश्वासान एक दिलें की आमच्या सेंट्रल लिडरां कडेन आमी उलयला आनी ह्या अधिवेशनान ते हें बील पास करतले अशें सांगिल्लें. घडये तांचें उलोवणें जालेंय आसतलें. आयज तें बील पास जालां. पूण तातूंतल्यान एक व्हडलो एक प्रश्न निर्माण जातलो. आयज मेरेन तुमी पळयतात जाल्यार SC खातीर एकूच जागो 40 पैकी रिजर्व आसा आनी कोणा खातीर रिजर्वेशन गोंयान ना. आतां हांव ताचे फुडें मातसो वयता. समजा 4 जागे ST खातीर रिजर्व जातले, मागीर OBC केन्ना तरी फुडें येतले, OBC खातीर जागे दिवचे पडटले. नॅशनल पॉलिसीनुसार आमकां वुमन रिजर्वेशन दिवचें पडटलें. हें सगळें जालें जाल्यार बाकीच्या राज्यांनी विधान परिशद आसता आनी नॅशनल लेवलाचेर राज्यसभा आसा, अपर हावस आसता. तातूंत कितें करतात ते, ज्या सोसायटीचो ज्या सेक्टराचो रिप्रेझेंटेशन त्या विधानसभेन किंवा विधान परिशदेन येयना तांकां नॉमिनेट करतात. तुमकां खबर आसतलें की फाटीं संगीता परब पयलीं जेन्ना आमदार जाली तेन्ना ताका राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून ह्या विधानसभेन घेतिल्ली पयलीं 30 हे आसतना. तर तशी प्रोविजन आतां गोंयच्या विधानसभेन करचें पडटलें काय कितें. गोंयचो एक टिचर आसतले, कारण महाराष्ट्रान टिचरां खातीर स्वतंत्र मतदारसंघ सुद्दां आसात. एखादो आर्किटेक्ट आसतलो, एखादो इंजिनियर आसतलो, एखादो पत्रकार आसतलो, तांचो व्हॉयस विधानसभेक म्हणजे आमी जेन्ना आदिवासीं खातीर रिजर्वेशन जेन्ना विचार करतले तर आमची एक मॉडेल स्टेट आसची म्हणून इतर सेक्टरांतले जे लोक आहात तांकांय रिजर्वेशन तातूंत मेळून तांकां भले तुमी राज्यपाल अपॉयंटी हे दिया, तांकां वोटींग रायट आसचो ना, पण तांचे एक आवाज जो आसा तो आवाज विधानसभेन म्हणटा तूं भितर एक कांय गजाल तथ्य आसा. जंय राज्यसभा विधान परिशद आसा थंय आसा. गोंय ल्हान राज्य. म्हजे कोतान आनी तो सदस्य वाडोवन लोकांच्या करदात्यांचेर आनीक भार घालप हें चूक. पूण कशें आसा, ST कम्युनिटी ही दुर्बल वर्ग, ST कम्युनिटी आदिवासी अजुनूय ह्या वर्गाक ज्या पद्दतीन सधन वर्ग जो पळय जाणें पळय आपल्याली उन्नती केल्या तशे तरेची उन्नती ह्या ST कम्युनिटीन करूं ना. ST कम्युनिटीक योग्य प्रतिनिधित्व विधानसभेन आसचें हें सांग. पळय आतां लक्षांत धर, कॅथलीक लोक कितले आहात आज 23% जाले. पण ते कॅथलीक अशे डिसायझिवली वोटींग करता की तांचे 8 ते 10 सुद्दां आमदार येतात. अशे तरेची स्ट्रॅटेजी ST कम्युनिटीक करची पडटली. ही 2 लेवल केले जाल्यार तेंचे म्हाका दिसता 6 ते 7 आमदार निवडून येवंक शकता. सो हे मरे 2 लेवलाचेर जावपाक जाय. एक सरकारी कायदो करून कायदो करपाक जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता फाटलो पळय तो कितें सेन्सस जाला त्या प्रमाणे तांकां 4 जागे 2011 2011 प्रमाणे तांकां 4 जागे मेळटात. एक कुडतरी आसा, एक प्रियोळ आसा. आतां तांकां ठरोवचें पडटलें. तांणी ऑलरेडी तांकां खंयचे ते खबर आसा, तांकां खबर आसा. सांगेक आसा. हय सांगेक. सो हे 4 मतदारसंघान तरी तांकां फक्त कशें आसा, ह्या येत्या 2027च्या वेंचणुकेन विधानसभा वेंचणुकेन तांकां रिजर्वेशन मेळटलें काय कितें. कारण सरकार कारण दिवंक कितें शकता. निमाणे सरकारची प्रवृत्ती कशी आहा, कशें तरी करून पोस्टपोन करप. पण पोस्टपोन करपाक कांय अर्थ ना. तांकां खरें रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय. जर चीफ मिनिस्टर BJP जर क्लेम करता की ना आमी प्रायम मिनिस्टर कडेन उलयल्यात आनी हें विधेयक पार्लमेंटान पास करचें हाचे खातीर आमी दबाव हाडला, तशें जर आसत जाल्यार 2027
फाटल्याच जनगणनेचो आधार घेवन आणि आसा तेच मतदारसंघ तो आज अशें धरून तांकां 4 जागे रिजर्वेशन करपाक कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता आनी तांकां तो अधिकार आसा तांकां तो अधिकार मेळपा जाय. खरें म्हणजे 2003 सालान तांकां तो स्टेटस मेळ्ळा. एक्झॅक्टली आयज 25 वर्सां जाय येयली सारकें कळ्ळें न्ही. इतल्यान तांकां ते मेळूंक जाय आसलें. बरोबर. पण नेवर देलेस आतां खंय तरी ते तांकां मेळपाक लागला. 3 प्रतिनिधी काय प्रमाणात असतात त्यांचे नेहमी त्यांचे 2-3 लोक असतातच. कळ्ळें न्ही. म्हणजे तांचे प्रतिनिधित्व नसता अशें ना. तांचे 3 एक आसात ते 4 जावपा जाय कायदेशीर आनी तांणी आनीक स्ट्रॅटेजी करून निमाणे हांव ते पळयतात आमी गोमंतकान एसटी कम्युनिटीचे वेगवेगळ्यो ज्यो पळय मागण्यो आहा तांकां सतत तांचो पुरस्कार केला त्यो मागण्यो लावन धरल्या. मोहीम चलयल्या. म्हणजे हे सगळे तरुण जे पळय भुरगे आसात बरोबर. एस टी कम्युनिटीचे उठाचे म्हण किंवा तांचे पळय वेगवेगळ्यो संघटना सारकें. ते फक्त गोमंतकान बरयतात आनी तांचो आवाज बुलंद करपाचें काम गोमंतकान केलां. ते जर खरेंच जर मुखार सरून हे राजकीय आंदोलना खातीर जर सारकी मोर्चेबारणी करतात तांचे भितरले मतभेद सोंपयतात हे सगळ्यात म्हत्वाचें. हे खूप महत्वाचे. कारण कशें आसा दिसान येता अशे मतभेद तेंचे फुडें येतात आनी सत्ताधारी पार्टी तांचे मतभेद वाडोवपा खातीर प्रयत्न करता. खंयचोय पक्ष जो आसता न्हू सत्ताधारी, बाळ्ळी आंदोलनान खरें म्हळ्यार ते मुखार आयिल्ले पूण तांच्या आंदोलनाचो वापर बीजेपीन केलो हे विधानसभेनूय आरोप जाला आनी तो तातूंत भितर तथ्य हे सगळे नवीन तरुण भुरगे पूर्ण आरोप करतात की बाळ्ळी आंदोलनाचो वापर आयज मेरेन कोणी न्हयकारूंकय ना. बीजेपीनय ते न्हयकारूंक ना की बाबा फायदो जावना. तो जर फायदो जर बीजेपी घेता जाल्यार तांकां सादूर रावन एक एस टी कम्युनिटीक सगळ्यांक एकठांय येवन एक सारकी व्यूहरचना 2027 फुडलो मुख्यमंत्री सुद्धा एसटी जावं येता. सो आनी आमी फाटीमुळे रावतले न्ही. हांवें सदांच म्हणलां की दुर्बल घटकाचो आवाज बाकीच्या लोकांनी उठोवचे परस तांणी स्वता येवन आपले प्रश्न मांडपाक जाय. विधानसभेन तांकां व्यासपीठ मेळपाक जाय. विधानसभेच्या भायर पण आमी कितें पळयता सद्या गोंयान एसटी कम्युनिटी ते झगडटात आणि बहुजन समाजात तो सगळो व्हडलो समाज हा भंडारी समाज ते झगडटात. सगळे जर हे एकठांय आयले न्ही जाल्यार गोंयचें राजकारण आहा ते आपल्या ताब्यान ते दवरूं शकतात. गोंयचे पळय 2 विचार हांव आमी मांडपाक जाय. एक ह्या कम्युनिटीचें बरें प्रतिनिधित्व विधानसभेन येवपाक जाय. तांचे भितरलें बरें नेतृत्व तयार जावपाक आनी तांचे प्रश्न सुटावे जावपाक सामाजीक आनी आर्थीक एका अर्थान तें. दुसऱ्या अर्थान फक्त एक फाटलो वर्ग म्हणून तांकां मुख्यमंत्री जावपाक जाय हेंय आमच्या सारक्या माध्यमांतल्यान हो विचार बरोबर न्ही. आमच्या सारक्या हातूंतलो की बाबा एक उच्च शिक्षीत एक लोकांच्या संदर्भात कळवळो आशिल्लो सगळ्या लोकांक पळोवपी आनी गोंय आमचे पयलीं सुपुल्ले गोंय आहा ताका योग्य नेतृत्व मेळून आमचें गोंय मुखार कशें वतलें. गोंयचो आवाज बुलंद कसो जातलो. गोंयचे भुरगे सगळे जाती धर्माचे सगळे घटकाचे हांकां लागीं घेवन एकठांय घेवन वचपी असो आमकां जाय. समाजान भितर ओपन मायंडेड लिडरशीप हातूंतल्यान तयार जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी एस टी कम्युनिटीज हो जो पळय लढो आसा ताचे बरोबर आमी रावया. पॉलिटिकल एक कोणा तरी हातान एक हत्यार जर मेळटा हे सगळ्या एस टी रिजर्वेशन ते हत्यार तांकां तांच्या उन्नती खातीर वापरपाक दिवप हें आमचें कर्तव्य न्ही. एक माध्यम म्हणून आमी ताजेर रावप सारकें. गौरीश येस सर. आज मागीर सर दुसरो जो प्रश्न येयलो तो प्रेमेन शेटान सर प्रश्न काडलेलो आसा तो आसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचेर जे कलेक्टर चेर करता. सो तेजे अशें म्हणणें आशिल्लें की थंय स्पेशल असो सेपरेट स्टाफ जो थंय जे प्रोजेक्ट पेंडिंग आसा ते पास करपाक जायो तो थंय ना. तेंचो स्पेशल असो स्टाफ ना अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. मागीर सीएमान सांगलें की 7 प्रोजेक्ट टोटल आसात आनी तितूंतले 2 प्रोजेक्ट जे आसात ते ऑलरेडी पास जावन रिटर्न येयल्ले आसात आनी तेजी ऑर्डर जी आसा ती 15 दीस भितर सुट्टली अशें सीएमान तेजें उत्तर दिल्लें आसा. मागीर सर शेटयेन सर चंद्रकांत शेटये बिचोलेचो आमदार तेजे सर अशें म्हणणें आशिल्लें की मिनरल फंड प्रायोरिटी जी आसा ती फक्त मायनिंग एफेक्टेड एरियांकूच मेळपाक जाय म्हणून. पूण तेका जो एनेक्स्टर मेळ्ळो तेका जें उत्तर मेळ्ळेलें त्या उत्तरान थंय तेणें अशें घातलेलें अदर एरिया सुद्दां बेनिफीट मेळटलो म्हणून. सो तेजी मागणी अशी आशिल्ली ती फक्त मायनिंग एफिलेटेड एरिया ज्यो आसात तेंकाच मेळपाक जाय म्हणून. सो सीएमान तेजे मागीर उत्तर दिलें की हो जो फंड आसा तो फक्त मायनिंग एफिलेटेड लोकांकूच लागून आसतलो. थंय जे एनेक्स्टरान येयला ते चुकून येयला आसतले अशें सीएमान उत्तर दिल्लें आसा. मागीर तेजे उपरांत सर सेंट्रल पेमेंट जो मायनिंगाचो जो येवपाचो आशिल्लो मिनरल फंड जो येवपाचो आशिल्लो तो 500 CR अडकून उरलेलो आसा. सो तो बेगीनचे बेगीन गोंय सरकार हाडपाचो प्रयत्न करतले अशें सर सीएमान सांगलेलें आसा. सो विजयान हितून एक सांगलें
की विजयाचे अशें म्हणणें आसा तो जेन्ना पब्लीक आउटरीच ताणें प्रोग्राम केल्लो तेन्ना लामगांव म्हणून एक गांव आसा, त्या गांवान शेकड्यांनी जे शेतकार आसात तेंची शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसात मायनिंगेक लागून. सो तेंका जे फंड जे कितें आसात ते तेंका अजून मेळोना. सो तेंका हे फंड कितें आसा ते दिवचे आनी ते जे फंड आसात ते मायनिंग ज्यो कंपनी आसात तेंचे कडल्यान रिकवर करचे अशें सर विजयान मागणी केल्ली आसा. हो आशिल्लो सर आयचो दुसरो मुद्दो. मायनिंग फंडाचेर हांवूच उलयतां. हय. कारण ह्या विशयाचेर हांवें अभ्यास केला, म्हजे कडेन त्या संदर्भातले रिपोर्ट आसात. इतलेंच न्ही, सेंट्रल एक दिल्लीन भितर एक बॉडी आसा, सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट आणि आय फॉरेस्ट, ह्या दोन संघटनांनी मिनरल फंडाचेर खूब काम केलां आनी तांचो हांव फेलो. तांचे रिपोर्ट म्हजे कडेन आसा आनी ताचेर हांवें एक्सटेन्सिवली बरयलां. म्हज्या 2 पुस्तकां ताचेर एक्सटेन्सिवली ताचे रिपोर्ट आसा. 2 गजाली आहात पळय. एक हो मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, आमचे कडेन 2 जिल्ल्यांत, दोनूय जिल्ल्यांत हो फंड वता. दुसरो एक फंड गोंयच्या एका संस्थेक लागून, क्लॉड आल्वारीस गोवा फाउंडेशन हाका लागून तयार जाला, फुडले पिळगे खातीर. होय एक फंड आहा. म्हणजे ह्या रेव्हेन्यूंतल्यान थोडो रेव्हेन्यू काडून दवरचो आनी जो खर्च करचो न्ही, जो खर्च, कारण कशें आहा, मायनिंग म्हणटा तें आमकां एक वंश परंपरागत रितीन गोंयाक मेळिल्लें. तें जर आतांच आमी बुड्डून खालें जाल्यार फुडल्यो पिळग्यो आमकां विचारतले, अरे म्हणून ते कॅपिंग केलं ना 20 मिलियन. सो फुडल्यो पिळग्यो आमकां विचारतो, तुमी सगळें खावन उडयलें आमकां कितें काय म्हणून. सो तो फंड फुडले पिळगे खातीर दवरपाक जाय. सो तो फंडाक हात लावपाक जायना. दुसरी गजाल, आतां विजय सरदेसायन एक रायट क्वेश्चन विचारिल्लो की बाबा तुमी शेतां काबार केली, शेतां काबार केली, ती शेतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनांतल्यान खर्च करतले काय ती पुनर्जिवीत करपाक मायनिंग कंपन्यांक? हाजे पयलीं गोंयच्या न्यायालयांनी सतत बडी मारल्यान सांगलां ही शेतां जी पळय पेड्यार केल्यात ती शेतां आसा तशी पुनर्जिवीत करपाचो पूर्णता मायनिंग कंपन्यान करपाक जाय. मायनिंग कंपन्यान थंय खर्च करपाक जाय. आनी ते दुसरे बगल रस्ते बांदतात. शिरगांवचे करून सुद्दां घेतल्या तेंच्यांनी. शिरगांवचे अजून पयशे दिवना ना, वयर दिता करून कंपनी हात फाफडूत आहात. सो सरकार हातून भितर सामील आसा. मायनिंग कंपन्या कडल्यान पयशे योग्य वेळार काडून घेवपाक जाय. ताणें जे पळय डिग्रेडेशन केलां ते पयशे मायनिंग कंपन्या कडेन वसूल करपाक जाय. शेतां ही आशिल्ले तशें दवरपाक, उदकाचे स्रोत तांणी नश्ट केल्यात ते करपाक, हें मिनरल फंडांतल्यान यूज करपाक न्ही. हें मायनिंग कंपन्यांनी जो पळय कितें विध्वंस केला तो विध्वंस जाग्यार घालपाचें काम मायनिंग कंपन्याचें तेंच्यांनीच करपाक जाय. तांच्यांनीच करपाक. हो फंड वापरप. हो फंड कोणा खातीर वापरपाक जाय लक्षांत दवरात. खरें म्हळ्यार मिनरल फंड हो जो पळय दवरलो न्ही, हो हाजो खूब बरे तरेन पवित्र नदरेन ताजो उपयोग जावपाक जाय. खरें म्हळ्यार मायनिंग जे पळय कितें चल्ला विध्वंस, ताका लागून लोकांक वेगवेगळे तरेची दुयेंसां जाल्यात. श्वासा संदर्भांतली कितलीशीं दुयेंसां हे सबंद लोकांक जाल्यात. थंय बरीं हॉस्पिटल निर्माण करपाक. पूण मिनरल फंड आसाच, त्या भायर मायनिंग कंपन्यांक पयशे घालात. इनफॅक्ट आतां तूं खबर आहा तुका, ह्या मायनिंग व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो कंपनी आहात न्ही तांकां CSR फंड आसता. हो CSR फंड खरें म्हळ्यार बऱ्या कामाक यूज जावपाक. पूण दुर्दैवान जाता कितें, CSR फंड काडटात पॉलिटिशनां वाडटात. कोण सायकली दिता, हो सगळो CSR फंड अशे तरेच्या बऱ्या कामाक सरकाराक ताब्यान येवपाक जाय, सर पॉलिटिशनाच्या ताब्यान न्ही. सो मिनरल फंडांतल्यान कितें जावपाक जाय, मिनरल फाउंडेशनांतल्यान बऱ्या तरेन थंय जे पळय कितें हॉस्पिटलां आहात थंय तज्ञ दोतोर दर आठवड्याक येतले काय कितें, थंय हॉस्पिटलान योग्य तरेची मशिनरी तयार जातली काय कितें, उदक ह्या लोकांक उदकाचें बरें शुद्ध उदकाचें पुरवण जावपाक जाय ती जातली काय कितें. हांगा जी पळय घरां आसात ती घरां कशे तरेन वाटायतले. आनी म्हाका तशें म्हळ्यार कितें, ह्यो जो पळय मायनिंग हें जें पळय कितें चलतलें ताका जें पळय कितें कॅपिंग केलां, हें कॅपिंग योग्य पातळीचेर जावपाक जाय. पोल्युशन जावपाक जायना, थंय ती यंत्रणा उबारपाक जाय. प्रदूशण कोण करता हाजेर देखरेख जावपाक जाय. शेतां तांकां योग्य बियाणी मेळटली, लोक थंय बरे तरेन ही सगळी वेवस्था जातली. लोक शेतकाराक कसली तरेची आडमेळी येवपाक जायना. मायनिंग बंद आशिल्लें तेन्ना परत एकदां शेती बागायती सुरू जाल्ली. तांकां बाबा योग्य तरेन सल्लो, तांकां योग्य तरेन फाटपुरवण ताची आनी योग्य तरेन पाठिंबो, ह्या सगळ्या कामा खातीर हो मायनिंग फंड आसा. मायनिंग कंपन्या कडल्यान फंड घेवन तांचेच उपकार करपा खातीर तो फंड न्ही. सो लक्षांत घेवपाक जाय, मायनिंग फंड हो एक स्पेशलायज कायंड ऑफ फंड. हो फंड जो कितें मायनिंग कंपन्यांनी विध्वंस केला तो सारको करपाक न्ही. हो जो विध्वंस केला तो मायनिंग कंपन्या कडल्यानच पयशे घेवन तो करपाक जाय.
मायनींग कंपन्यां मायनींग कंपन्यांक कितें व्हडलें दिसता आमी उपकार केल्लो मिनरल फंड पयशे आमी दितात म्हळ्यार कितें अरे तुमकां इतलो ते करूच नाशिल्लो रेव्हेन्यूचेर तुमचे कसलोच तुमकां सगळें फुकट मेळटालें सारकें आमी जे पळय कितें तांकां आत्तां ऑप्शन जावपाक लागलें तेंय बी क्लाउड अल्वरिसा क्रेडीट सरकार ऑप्शन करपाक तयार नाशिल्लें इतलें सरकार तांचे कडेन मुखार सामकें दिमियो घालून बसलां वर्सान वर्सा तेंचेच मायनींग अशें चलतालें एक्झॅक्टली सो गौरीश हय सर आनी एक विशय सर आयज बरोच तापलो असेंब्लीन तो म्हणजे आमी खुबशे अशे डिस्कशन सुद्दां केल्ले आशिल्ले की गोविंद गावडे खंय तरी बीजेपीचेर नाखुश आसा आनी तेजो जो बॉम्ब स्फोट म्हणटात तो स्फोट खंय फुट्टलो ते आमी सदांच चिंत्ताले जाल्यार तो सर आयज असेंब्लीन फुटला अशें आमी म्हणूं शकता गोविंद गावडेन सर आयज एक इश्यू काडलो तो म्हणजे गोमंतक गौड मराठा समाज आनीक उठा ही जी दोन ऑर्गनायझेशन आसात ही दोन ऑर्गनायझेशन जी आसात ती मॅनेज करपाक ऍडमिनिस्ट्रेटर कित्याक अपॉइंट केलो काय म्हणून गव्हर्नमेंटान असो सर आयज गोविंद गावडेन इश्यू काडलो आनीक दोन्ही जी ऑर्गनायझेशन आसा ती एसटी लोकांक खातीर त्या दोन्ही ऑर्गनायझेशनचे महत्वाचे काम आसा महत्वाची भूमिका तेणी एसटी लोकांक खातीर आसा अशें सर गोविंद गावडेन म्हटलेले आसा मागीर सर सीएमान हे जे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मूव आसा तो सपोर्ट केलो तेजे उपरांत सर गोविंद गावडेन जे भाशण दिले ते सारखे एंटी बीजेपी सगळे जे लिडर आसा तांकां लागत सारखे अशे कडक भाशेन आपले भाशण दिले सो हे जे भाशणान तो गोविंद गावडे कितें म्हणपाक सोदता की बीजेपी पार्टी जी आसा तेणी तेंचोच हात हे सगळे करपाक हितून आसा आनी तेणे एक उदाहरण दिलें जेन्ना आपल्याक काडलो जेन्ना आपल्याक मंत्रीपदा वयल्यान देंवयलो तेजे उपरांतूच ह्यो सगळ्यो गजाली कित्याक घडल्यो काय म्हणून तेणे प्रश्न केले आनी आयजी जो आसा आयजीन जी ऑर्डर इश्यू केल्या ती ऑर्डर तेजी बायस आसा म्हणजे एक सायडीक तेणी जी ऑर्डर ही जी आसा ती काडलेली आसा असोय सर तेणे आरोप केलो तेजेर मागीर जे विरोधक आशिल्ले युरी म्हण मागीर विजय म्हण वेन्झी म्हण जे विरोधक आशिल्ले ते विरोधकांनी गोविंद गावडेक सपोर्ट केलो कित्याक तांकां आयतोच चान्स मेळ्ळो तेंचोच आमदार तेंचेर चडटा ते पळोवन तांकां आयतोच चान्स मेळ्ळो आनीक सीएमान मागीर उत्तर दिलें तेजें की उठाचेर आमी बॅन असो करूना आणि गव्हर्नमेंट आणि पार्टी म्हणजे बीजेपी पार्टी आणि सरकार हितून कसल्याच हितून बाबतीन इन्वॉल्व ना अशें ताणें सांगलें आसा केस जी आसा ती इन्स्पेक्टर जनरल म्हणजे आयजी आसा तो कम्प्लिटली हँडल करता आणि तोच हियरिंग घेता अशें जर सीएमान हेजेर उत्तर दिल्लें आसा हो जो विशय आसा म्हणजे कित्याक खबर गोविंद गावडेक 18 जुनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो तेका आपले जाहीरपणे जी आपली कितें शीण आसा खत ती भायर व्यक्त करपाची संदी खंयच नाशिल्ली आयज तेणी ती संदी घेतली इतल्या म्हयन्यांनी आनी आयज तो उलयलो म्हणजे ताची जी स्पीच आशिल्ली त्या दोन संघटना खातीर आशिल्ली की पॉलिटिकल स्पीच आशिल्ली हो एक प्रश्न आसलो की तो टार्गेट तो सीएमाक करतालो पूण तातूंत तेणी जे मुद्दे मांडले ते सीएमान कशे खोडून काडले ते सांगता उठा ह्या संघटनेचेर बंदी घातली अशी त्यांनी आरोप केलो तो म्हणालो उठा ह्या संघटनेचेर बंदी घालूं ना त्यांच्या पदाधिकाऱ्यान लेटरहेड वापरप कार्यक्रमाक बॅनर वापरप अशी जी काही बंदी घातल्या ती ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पातळीचेर घातल्या दुसरी त्यांनी कितें सांगलें की गोमंतक गौड मराठा समाज जो पयलींचो समाज आसा तेचे जो ऍडमिनिस्ट्रेटर घातला हो सरकारच्या कन्सल्टेशनान घातला हे बरोबर आसा पण तो डिसिजन जो आसा तो क्वाझा ज्युडिशियल आसा आणि ताचो रिव्ह्यू ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल वचून करूं येता तेका कोणाक जे मान्य ना ते थंय दाद मागू शकतात आणि तिसरो तेणी सांगले की हे सगळे बीजेपी करता म्हणून सीएमान आयज तक्रारदारांची नांवां सभापतींची परवानगी नॉर्मली कितें करता की जे कोण उपस्थित नसतात विधानसभेत त्यांची नांवां घेयनात कोण सारकें पण सभापतींची परवानगी घेवन मुख्यमंत्र्यांना तक्रारदारांची नांवां वाचली हे म्हणपाक लागले हातूंतलो कोणूच बीजेपी वालो न्हू आणि दुसरें सांगता म्हणून बिगर आदिवासी सुद्दां न्हू म्हणजे ओबीसी एससी सुद्दां न्हू हे सगळे तक्रार करपी आदिवासी आणि संघटनाय तेंच्यात जो वाद आसा तो सुटावो करपा खातीर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पातळीचेर हे सगळे केला आमी आतां हाजेर पळय दोनूय लोकांचे प्रतिक्रिया छापल्यात गोमंतक ह्या विशयान सामके आघाडीचेर आसा आनी आमी हो विशय सुटावो जावचो म्हणून खूब सिरियसली प्रयत्न केला आमी सामके हे सगळे जे पळय मुख्यमंत्र्यान पळय जी नांवां घेतली हे लोकांनी सतत गोविंद गावडे आणि प्रकाश वेळी ह्या दोग जाणांचे सतत आरोप केले की तांणी ती उठा संघटना सामकें अपहरण केल्या आनी तांणी ती पूर्ण आपल्या ताब्यात दवरल्या आनी ते ताब्यात दवरपा खातीर प्रयत्न करतात तांचे पळय इलेक्शन सुद्दां जें जालें तें कशें जालें हाजेर सुद्दां तांणी गौडबंगाल कशें केलें ताजेर तांच्याच फुडाऱ्यांनी
प्रकाश घाल्लो आसा. सो मुख्यमंत्री तिनाक म्हणून इलेक्शन सांगलें आनी दोनाकूच घेतिल्लें. सो हे गवड बंगालाचेर कोणे तरी एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली. ती एक्शन ना सीएमान म्हणणें बरोबर आसलें की हे जर एक्शन मान्य ना जाल्यार ट्रिब्युनला कडेन वचपाचो, कोर्टान वचपाचो मार्ग मोकळो आसा. सारकें. सो गोविंद गावडेन अशे तरेचे विलाप करप हो एक स्वाभावीक आशिल्लो, पण तो विलाप पॉलिटिकल लढ्यान भितर परावर्तीत जावपाक जाय. त्यामुळे आमकां आमी हे जे पळय कितें विधानसभेन तो कितें उलयला ताचे कडेन एक पॉलिटिकल नदरेन पळोवपाकूय मेळटा की कशें आसा की हो जो पळय तांचो पळय जो कितें एक खतखत म्हणया किंवा नाराजी किंवा असंतोश हो एका पॉलिटिकल लढ्यान भितर येवपाक जाय. पूण तो पॉलिटिकल लढ्याचो फायदो किंवा गैरफायदो सत्ताधारी पक्षान घेवपाक जायना आनी तांणी आपलो लढो वेवस्थीत ताका एक राजकीय वळण दिवपाचो प्रयत्न. आदिवासींक समजा एक आदिवासींचे दमन जाता जाल्यार तेणी लढो निश्चितपणे उबारूं येता. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की एक संघटन आपल्याच ताब्यान दवरप, कोणाच्या तरी विरोधा खातीर तो करप ना आनी आपल्या स्वार्था खातीर तर करपच ना. पूण आज जर ताजो जो पळय कलर जो पळय दिसता तो आपल्या स्वार्था खातीर हे leaders आपणाक आपण मंत्री म्हणून गेलो आणि हे सगळे जाले हाची जी लिंक तो लायतालो ती मातशी चुकीची कशी दिसता. आनी मुख्यमंत्र्यान ताका बरे तरेन जाप दिला. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान जी पळय जाप दिल्या ताजेर बाकीच्यो पळय ज्यो संघटनान बाकीचे पळय ज्यो आदिवासी व्यक्ती आहा ते खुश जाल्ल्याचें चित्र आज आमकां दिश्टी पडलां. सारकें. म्हाका दिसता आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. गौरीश आमी तुजे कडेन निमाणे वतात. 1 मिनट भितर आमकां सांग आनी कितें म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले जाल्यार. सर आनी महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार विजय सरदेसायन काडलो जो फॉन्टेनस जे एरिया आसा ते एरियेन टुरिस्ट जे आसात ते टुरिस्टांनी खूब अशे नुइसन्स तयार केल्ले आसा. थंय वचत थंय फोटो काडटात, लोकांक थंय रावपी लोकांक खूब असो त्रास जाता. सो हेचेर सर आज विजय सरदेसायन असेंब्लीन मुद्दो काडलो तेन्ना रोहन खंवटे जो टुरिझम मिनिस्टर आसा तेजे अशें म्हणणें आसा की असेंब्ली सोंपोवन आमी सीएम आमी आनी थंयचे जे लोक आसात तांकां सगळ्यांक घेवन एक बसका करुया आनी हितून तेजो सुटावो काडुया म्हणून. कळना आतां फाटल्या 5 वर्सां जालीं सबंद पणजेच्या कितलेशा भागांतले लोक करंदाय करीत आसात की बाबा लोक येतात रातचे दनपारां आमकां आड पडपाक मेळना. सो काय लोकांनी पायऱ्याचेर किडे सुद्दां लायले येवन बसतात म्हणून. सो लोक हे आनी आतां कितें बाबा लोकांक थंय सुशेग मेळपाक टुरिस्ट म्हणटे पळय टुरिस्टांक लागून आतां गोंयचे निजाच्या लोकांकारांनी दर्यावेळेचेर वचप बंद केलां. इतलो ते कावज करतात, शेकांनी थंय मोठ गडबड सुरू केल्या. अशें पळय आतां तुमी घरांनी घुसखोरी करपाक लागले. सो आतां म्हाका दिसता टुरिस्टाचे अती जाले. पुरो करा जाय टुरिजम अशें सांगपाची गोंयकारांची वेळ आयल्या. म्हाका दिसता इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपोवया. आज म्हजे बरोबर हांगा स्टुडियोन अवीत आशिल्लो आनीक गौरीश तुवें बी एक बरे तरेन विधानसभेचें जें कितें चित्र आसा तें आमच्या मुखारान लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां